हर घर जल या येवजणेखाला 16,000 लिटर उदक फुकट दिवपाचे उतर मुख्यमंत्र्यान वेंचणुके वेळार दिल्लें। पूण कोरगांव सारख्या वाठारांनी लोक उदकाक वळवळे काडटात। 10 ते 12 दीस जाल्यार कोरगांव वाठारांत उदकाचो थेंब लेगीत ना। थळाव्या लोकांनी सरकाराचेर तशेंच थळाव्या आमदारांचेर तिडक उक्तायल्या। पैसे दिवन पिवपाच्या उदकाची वेवस्था करची पडटात। देखून सरकारान बेगोबेग उदकाचो प्रस्न सुटावो करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। एकदम त्रास जाता आमकां। रातची 1 न्हू 3 ना 8 10 12 दीस जाले न चालू कर, पाणी ना इलाय जाल्यार बारीक केव्हा 4 दिसांनी 8 दिसांनी बारीक वत्ता। आज भुरगीं आमची आहात, भुरगीं सकाळी भुरगो कामाक वयतलो जाल्यार ताका तोंड धुवंक पाणी ना। एक दिवस वचून बांयसून कळशी हाडप आनी पिवपाक जाय जाल्यार हें बिसलरीचा 20 रुपये 20 लिटरांचे बाटली हाडून घरांत रांदपाक आनी पिवपाक पाणी वापरतो आमी। एकदम हाल जाल्ले आहात आमचे। जर हेचेर तोडगो काडपाचो कन्सर्न जे कोण आहात ते ऑथॉरिटीज आनी मागीर आमकां हे उदक सप्लाय करपाचें। हांव म्हणटा पयऱ्यान जालें तरी उदक येवनी, पूण ते प्रेशराचेर येवनी, जर लोकांचे टाकयो बिकयो आहा ते तरी भरनी, डेली उदक नाका।